Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्माच्या 2021-22च्या रिपोर्टाप्रमाणे गिरेस्त काळेच्या लिस्टांत बीजेपी सामको टॉपार. ह्या पक्षाची 2021-22ची वर्सुकी येणावळ 1900 कोटी आसा म्हूण तांचो रिपोर्ट सांगता. दुसरे सुवातेर ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस आसा, तांची येणावळ 545 कोटी रुपया. येणावळीचे बाबतीत बीजेपीन बाकीच्या पक्षांक सामके फाटी सोडला म्हूण स्पष्ट. तिसरे सुवातेवेल्या काँग्रेसीची येणावळ 541 कोटी आसा. इलेक्ट्रल बॉन्डा वरवीं राष्ट्रीय पक्षांक देणगी मेळटा. ह्या लिस्टात बीजेपी अव्वल. सगळ्या पक्षांचे मेळून 1800 कोटी मायज रुपया इलेक्ट्रल बॉन्डात आयला. तातूंतले बीजेपीच्या वाट्याक 1033 कोटी रुपया, उरिल्ले बाकीच्यांक. राजकीय पक्षांक फंडा खातीर वेगवेगळे मार्ग आसात. वेगवेगळ्या राजकीय कार्यावळींत ते कोट्यांनी रुपया मोडीत आसता. एडीआरान राष्ट्रीय पक्षांची वर्सुकी येणावळ दाखयल्या ती अशी. बीजेपीन 1917 कोटी रुपया आपली येणावळ म्हूण जाहीर केल्ले. तातूंतले तांणी फकत 854 कोटी 46 लाख रुपया वेगवेगळ्या कार्यावळींक खर्च केला. बाकीच्या पक्षांच्या खर्चा कडेन तुळा केल्यार हो खर्च तसो खूपच आसा, मात येणावळूय तशी आसा. 545 कोटी 74 लाख 50 हजार आपली येणावळ म्हूण तृणमूल काँग्रेसीन जाहीर केल्ले. तांणी तातूंतले 268 कोटी 33 लाख 70 हजार रुपया 2021-22 ह्या वर्सा खर्च केले. काँग्रेसीन 541 कोटी 27 लाख 50 हजार रुपया आपली येणावळ म्हूण जाहीर केल्ले. तातूंतले तांणी कितले खर्च केले ताचो हिशोब मात रिपोर्टात दिल्लो ना. राष्ट्रीय पक्षांक मोठ्या प्रमाणात देणगी आनी वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान येणावळ मेळटा. बीजेपीक 1775 कोटी 43 लाख, तृणमूल काँग्रेसीक 545 कोटी 52 लाख 30 हजार रुपया, काँग्रेसीक 347 कोटी 99 लाख 60 हजार रुपया, जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 71 कोटी 95 लाख 60 हजार रुपया मेळ्ळ्यात. ह्या चारूय पक्षांचे मेळून इलेक्ट्रल बॉन्डांतल्यान आयिल्ली येणावळ 1811 कोटी 94 लाख 25 हजार रुपया जाता. बीजेपीक सगळ्यांत चड 1033 कोटी 70 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्डांतल्यान मेळ्ळा. तृणमूल काँग्रेसीक 528 कोटी 14 लाख 30 हजार रुपया, काँग्रेसीक 236 कोटी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 14 कोटी रुपया इलेक्ट्रल बॉन्डांतल्यान मेळ्ळा. Now the collection last year of BJP has been almost about 1,917 crores, almost about 150% increase over the previous year. Trinamool Congress 545, almost 500% increase. Congress 541 and almost 90% increase. So these are the kind of things which are there. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्याप्रमाणे इलेक्ट्रल बॉन्डांतल्यान राष्ट्रीय पक्षांनी 2021-22 वर्सा 2673 कोटी 5 लाख 25 हजार रुपया जोडल्यात. राष्ट्रीय पक्षांक देणगींतल्यान पयशे येवंक इलेक्ट्रल बॉन्ड हो महत्वाचो मार्ग थारला. Almost 55% of the funds which are collected by the political parties is through electoral bonds. The one way of this thing is that yes, पयलीं कशें जातालें, पयलीं कोणाचे पयशे कॅश आनी कितें येतालें म्हणून कळनाशिल्लें. इट कूड बी फ्रॉम अंडरवर्ल्ड, इट कूड बी फ्रॉम टेररिस्ट, इट कूड बी फ्रॉम एनीवन. Now that it has to be from a recognized account in this thing where there is KYC with the support of PAN card, Aadhaar card, etc. Plus it has to be in Indian rupees from the bank. That means the cash component is totally reduced. I think there is some sanctity to this whole this thing. No other political party could know कोणे खंयचे मनशान नाल्यार खंयचे कंपनीन कोणाक कितले पयशे दिला म्हणटा ते ड्युरींग दॅट इयर. द ओनली पार्टी वीच कॅन नो, आय मीन इफ वॉन्टिंग टू डू दॅट इज द पार्टी वीच इज इन द गव्हर्मेंट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.